बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 130 पहिली ओळ. Psalm 139 verse 1. सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय. पळय मगचनो, खरेंच देव आमकां वळखता आनी आमी ह्या सकाळीं देवाक वळखूंक ताका आराधन करूंक ताचे सुवें हो वेळ करसूंक सांगता मेळ्ळ्या वाजता दिमी आमी घालया. सुम्याक नमान करया, आराधन करया, गावया आमी भजन. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. 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 रायसरगींचो म्हजो इश्ट जालो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसरगींचो म्हजो इश्ट जालो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसरगींचो म्हजो इश्ट जालो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसरगींचो म्हजो इश्ट जालो. पळय आमचो समय सर्गा संवसाराचो धनी रचणार व्हरतो सर पदवेदार जाला. आमचे खातीर ह्या सक्रामेंतान उजार जाला. आमचो इश्ट जावं, आमचो संगाती जावं, आमचो खरो देव जावन आमकां मेळोंक जाय. आमकां वळखूंचो, आमकां जाणा आसचो. आज सकाळ आमी नमान करया, आराधन करया, मान करया. हांव जालो तुजो, तूं जालोय म्हजो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय म्हजो. जीव म्हजो उल्हासान भरलो. जीव म्हजो उल्हासान भरलो. जीव म्हजो तुजे थंय संतोसलो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसरगींचो म्हजो इश्ट जालो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसरगींचो म्हजो इश्ट जालो. वय आपल्या इश्टा बसून जीव दिवचे प्रास वट्टो मोग दुसरो ना म्हणलो. तोच समय आमचे खातीर जीव दिल्लो, रगत वरयल्लो आनी ह्या पवित्र सक्रामेंतान संवसार सरा पर्यंत जार आसा म्हणलो. उड्यार पागाला जार जाला तो समय ताका पळोवया, ताका मेळया, ताच्या मोगांत आज रावया आनी आमी दोशी जावया. ताका मान करया, आराधन करया. मोग तुजो खरो जीव पासून दिल्लो. मोग तुजो खरो जीव पासो दिल्लो. सासनीक तो मीत मेर नासलो. सासनी तो मीत मेर नासलो. दादोशी करचो मोग तुजो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसरगींचो म्हजो इश्ट जालो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. रायसरगीचो म्हजो इश्ट जालो
सुमिदे मुझ्या घरा आज आयलो रायसरगीचो म्हजो इश्ट जालो रायसरगीचो म्हजो इश्ट जालो होय आमचो सुमी आमचो देव आमकां वळखुचो तो सर जाणार आमकां मेळूंक आयला आनी ह्या सकाळींच्या वखदां आमी ताका मेळूंक आयल्या ताचे सुवें हो थोडो वेळ थोड्यो घडयो करसूंक आमी सांगाता जमल्या किर्तन 139 तेंच आमकां सांगता Psalm 139 देव सगळें जाणा देव आमकां वळखता देव आमकां पळयता थोड्यो वळी आज आमच्यो करया किर्तन 139 पयली वळ तावन 14वी वळ देव कितें सक्कळ जाणा म्हणून हें किर्तन आमकां सांगता तर म्हज्या उपरांत उतरां तुमी म्हणा म्हज्या उपरांत सांगा सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठतां तें तूं जाणाय पयसतावन म्हजीं चिन्नां तुका कळीत आसात हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात म्हजे जिबेर उतर अजून ना तरी तूं सर्वेस्परा तें सारकें जाणाय फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय असली विस्मीत जानवाय म्हज्या गिन्याना भायर ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना तुज्या आत्म्या थावन हांव खंय म्हणून वचूं तुजे मुखलो हांव खंय म्हूण पळापळ घेव सर्गार हांव चडान जाल्यार थंय तूं आसाय पाताळांत हांव आड पडान जाल्यार थंय तूं आसाय फांत्याचे पाकाटे लावन हांव उबन जाल्यार दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो काळोखांत लिपोवन दवरूं आनी रात म्हाका वेडो घालूं अशें हांव सांगीन जाल्यार तो काळोख लेगून तुका काळोख न्हय आनी रात दिसा परी परजळटा म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय म्हज्या आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलाय तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलाय देखून हांव तुका अर्गां दितां विस्मीत तुजीं कृत्यां हें हांव खरेंच जाणा एक घडीभर आमचे दोळे धांपया देव आमकां वळखता देवान आमकां रचला आमचें अंतरंग आमची सगळी कूड आमचो आत्मो सक्कळ देवा थंय आनी देव सगळें जाणा तर ह्या देवाक कितेंच ताचें तावन लिपोवन ना आमकां आदार दिवन कृपा दिवन आमकां वळखून आमचें थंय काम करून वावूर आसूं देव तो दीस आनी रात म्हणले बरी त्या देवाक आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती करया ताणें आमकां पुरबेन रचल्या खातीर पोसल्या खातीर सांबाळलेल्या खातीर जें कितें ताणें आमचें थंय केलां तें सगळें वळखून ताची स्तुती करून आमी गावया गीत स्तोत्रा देवा आमच्या बुकांत H65 पेज 105 ताळयो पेटून संतोशान आमी गावया स्तोत्रा देवा येसु देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा येसु देवा
ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, स्तोत्र देवा येशू देवा. निरंतर आमच्या समयात आमकां वळखून जाणास आमकां रसलो पसलो सांबाळलो तो देव निरंतर त्या गारगान ताचे देव संगस पावया. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. आमकां बरें नागपूरबाईन रसलो आमची कूड आमचो आत्मा आमचे अंतरंग सगळे रुविनल्लो आवयच्या गर्भांत आमी आसतना आमकां आकारलेलो तो समय ताका आमी अर्घां दिवया, ताची स्तुती करया. ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. आज आमकां पुरबायन रसलो देव आमकां जायशें करपाक जायशें गिन्यान सानवाय समजोनी सकळ दिल्लो देव कृपेन नेटयलेलो आमच्या समयात निरंतरी अर्घां दिव्या ताचे थंय संतोश पावया. तो आमचे थंय वावुरता काम करता म्हणून आमी आज वळखुया. ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सगळ्या आमच्या मनात ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, सत्यंत गारगान दिव्या. हालेलुया, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, आमकां पुरबायन रसलो पसलो सांबाळलो देव. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you Lord, अर्घां तुका, उगडां तुका, महिमा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका आमकां. सलोन वेल्ल्या आमच्या थंय दीस रात काम करचें आमकां पुरबायन रसल्या पसल्या सांबाळलो. तुझी कृपा देऊन आदार देऊन समयास पर्यान आमकां राखता. सर आमच्या कश्टां संकश्टान आमकां मेळोंक आयना. व्हरत्या आनी सर पदवेदरा देवा आमकां वळखुंच्या आमची मनां काळजां सकळ रसून आमच्या काळजांनी आमच्या आत्म्यान बिडार करचें. आमच्या समयात तुका सावळगा तुका सामान आनी महिमा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Thank you Lord, praise you Jesus. Hallelujah, hallelujah. वैमगाळ भावना आनी भयणो, आयच्या पयल्या वचपांत
सांत पावलो तेसलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत 2ऱ्या वसुरांत 13वी ओळ निमाणी ओळायच्या पयल्या वचपाची अशें सांगता. देवाक कळनासतना अर्गां दिवंक अनेक कारण आमकां आसा. आमचे थावन देवाची सुवार्ता तुमी आयकल्ल्या वेळार मनशाचें उतर कशें तुमी ती मानून घेवंक ना, मगार देवाचें उतर कशें. तुमी मनशाचें उतर म्हणून लेखूंक ना, देवाचें उतर म्हूण मानून घेतलें म्हणटा सांत पावल तेसलोनिकांकारांक बरोवन. आनी मुखार तो म्हणटा तर तें खरेंच ताचें आनी तोच तुमा भावार्थ्यां मदें आपलो वावर चलयता. देव आमचे थंय ताचें काम करता. आमी भावार्थान ताका लागीं सरतना, भावार्थान ताका वळखतना, भावार्थान ताची स्तुती करतना, भावार्थान ताका आमी मेळटना तो आमचे थंय वावुरता म्हणून आमी जाणा जाता. कितल्या बरोबरचें उतर. देव आमचे थंय काम करता. गॉड इज ॲट वर्क. आनी आज एक दोग सांत भोवशा आमकां तांचे विशयन कळीत ना. कशें देव तांचे थंय वावुरलो गी म्हणून आमकां एक दाखलो. ते दोग सांत तांचीं नांवां सांत फेलिक्स आनी आडोक्टस म्हणून. सांत फेलिक्स रोमांतलो एक याजक. ताच्या नांवाचो अर्थच जावन आसा संतोश बरीत म्हूण, जॉयफूल. देखून ताच्या नांवां बरीच ताचे शेगून जावन आसले. एक राय ताका दगदवणेच्या वेळार तांकां दग दितना आपणाक दिल्ली दगदवणी ताणें तिरासानेन आनी धैर्यान सोंसली म्हणटात. आखरेक ताचें शीस सयत कापलें खंय. देखून ताका मारच्या जाग्याक व्हरतना ताका एकलो अपरिचीत एकलो व्यक्ती भेटलो. तोय एकलो क्रिस्तांव जावन आसलो. आनी ह्या मार्तिराची दिश्ट आनी मुखार मेळोंक अशा महिमेचो ताचो त्रेक पळोवन, म्हणजे फेलिक्साचो त्रेक पळोवन तो बोबाट मारी लागलो. आनी एकलो व्यक्ती ताणें बोब घाली कितें म्हणालो, ह्या मनशान उसारचे नियमस मुजेय नियम जावन आसा. हांवूय जेजू क्रिस्ताक मानता आनी म्हजो जीव ताचे खातीर भेटयता म्हणलो. आनी व्हडल्यान बोब मान म्हणटना ताणें उक्त्यान सांगिल्लें आयकून तो मॅजिस्ट्रेट आनी एकलो मनीस अधिकारी ताकाय धरन राखवाल्यांक ताकाय धरूंक सांगलें. आनी ताणें धरलें. त्या परिचितान आपणाक धरतना कांयच विरोधपण दाखोवना आनी फेलिक्साचोवें ताचें शीस कापलें म्हणटात. आनी त्या अपरिचीत व्यक्तीचें नांव कळीत नातलें कोणायकी. देखून क्रिस्तांवांनी ताका आडोक्टस म्हणजे एकलो कुडसिल्लो म्हणून आपयलें. फेलिक्सा सांगता जीव दिल्लो मार्तीर मेल्लो संतोशान. आनी आज हे दोग जण साक्ष कशें जियेतात आनी कशें आपलो जीव सयत दितात. पुरपुरोन सुरसुरोन न्हय, बगार मोगान. देखून आज देव आमचे थंय काम करता. फिलिपिकारांचें पत्र आमी काडल्यार वचवर 2:13 बोल देवाचें उतर म्हणटा आनी जाकी आपणाक बरें दिसता तें तुमी खुशी वरिशें आनी पोंताक पावयशें देवच तुमचे थंय वावुरता. गॉड इज ॲट वर्क. केन्ना आमी आमच्या जिवितांत कितेंय जाता, बरें वा वायट, सूख वा दूख, तें देवान सोडलां आनी तें देवाक आमी दिता, भेटयता आनी देवाक समर्पण करता. तर देव खंडीत आमचे थंय वावुरता. आमच्या ल्हान वा व्हड संगतींनी कश्टांत वा सुखांत म्हणून आमी भावार्थान वळखूंक शकता. तर मगार भवनान भयण आमचे दोळे आमी दांपया एक घडी मागया. निजाकी देव आमचे थंय काम करनासा. गॉड इज ॲट वर्क. तर त्या देवाक आमी सगळें दिवचें, सगळें आमी समर्पण करचें. वी नीड टू गिव, वी नीड टू सरेंडर. तर देव पुरो आमकां रचलो. आमचें सगळें सर्वस्व जाणा आसो, आमची कूड, आमचो आत्मो, आमचें तें आज कितें जाता तें सगळें ताका कळीत आसा. देखून सगळें ताका दिवया. आमकां आज आमी आमचें कुटुंबाय, आमचे कश्ट, आमचें दूख, आमची खांत, आमची बेजाराय, आमची अस्कतकाय, आमचें उणेपण, आमचें बरेंपण सगळें ताका आमी भेटोवया, समर्पण करया आनी म्हणया तूं पुरो सुमया
तू म्हजे थंय काम कर, तू म्हजे थंय वावूर, तू म्हाका आशिर्वादीत कर, खुरपेन बोर, सुडक्या दी, सुरवण दी, तुंस बरो, म्हाका तुंस बरो. आमच्या बुकांत I13 पेज 116. तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो, तुंस म्हजो गवळी बरो. तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो, तुंस म्हजो गवळी बरो. पोस करताय तूं दिवन सोरो, दुस्मानां तावन कन पारो. पोस करताय तूं दिवन सरा, दुस्माना तावन कर पारो. तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो, तुंस म्हजो गवळी बरो. तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो, तुंस म्हजो गवळी बरो. हय सोम्या आमकां बरो, सोमी सगळें जाणा. आज सकाळ आमी सर्वस्व दितना वेडयतना तो सगळें घेता, सगळें तो स्विकार करता, ताचेर बेसांव व्हरता, ताची कृपा आनी तसो आदार आमकां तो दिता. तसो आमी आज सगळें भेटोवया, भावार्थान ताका लागीं सरया, तसो भावार्थ आमचो करुया. तो आमचे थंय वावुरता, काम करता, फळां नासतना तो आसा, जियेता. ह्या घडये ताचे समोर आमी आसा, तो आमकां वळखता. तर सकळ ताका दिवन ताणें कितें करी जाय म्हूण आमी ताका कळीत करया, सांगया. सुम्या म्हाका बेसांव दी, खोरपा दी, आधार दी. तुंस आदार म्हाका तुंस आदार, तुंस सरगार पावोवचें दार. तुंस आदार म्हाका तुंस आदार, तुंस सरगार पावोवचें दार. वाट सुकलेल्यांक तुंस फुडार, पातकी मनशांक माफुदार. वाट सुकलेल्यांक तुंस फुडार, पातकी मनशांक माफुदार. तुंस आदार सोम्या तुंस आदार, तुंस सरगार पावोवचें दार. तुंस आदार सोम्या तुंस आदार, तुंस सरगार पावोवचें दार. मगाळ भावना आनी भयणीनो, आमकां साज आमी बेडयत आसतना मागे आमी विविध गरजो ते सवां सवार जाणांनी आमचे कडेन मागणें विचारलां जावं बरो, तांकां समर्पण करया. आमची कुटुंबां, आमच्या मोगाच्या मनशां जी आमचो मोग करतात, खरी नात, तांकांय आमी समर्पण करया. सुमेसांक सुमी आशिर्वाद दिव म्हणून, सुमेस तांचेर कृपा वतू म्हणून, बेसांव घालूं म्हणून. सुमेस तांणी सुम्याक वळखोवच्याक, सुम्याचो मोग जाणा जावच्याक, सुम्याक ताचे मुखामोळ पळोवच्याक. आज मणिपुरांत कश्टूंचो आमचो लोक, आमचीच भाव भयणी, तांकां दोगदूंची इबार जाणा, तांची मना काळजां सुमी वळख उक्ती करूं म्हणून, ती मोवाळ काकुळतीची करूं म्हणून. देवरी एकलांक रसलोलो तो जावन आसा, तांकां तो चलोवन व्हरूं म्हणून. तांचे पासत आमी मागया. आमच्या देशा पासत, आमच्या फुडाऱ्यां खातीर, सर्व विविध राष्ट्रां खंय प्रत्येक तरान झगडे आसा, मनस्ताप आसा, थंय शांती समाधान सुम्यान जोड दिल्लें कुटसाडतावन आपल्या बलिदाना मुखांतर वळयलेली सोडवणीची कृपा वळो म्हणून. आमच्या गरजांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या गांवांत, देशांत, संवसारांत विविध कडेन सुम्याक आमी सगळें भेटोवन मागया. तर सुमी आमकां बरवसो दिता, आमचो भावार्थ सडयता, आमकांय ताचे बरी तो करता. तसलो भावार्थ बरवसो मोग आमचो आसा. सुम्याक सगळें भावार्थान आमी भेटोवया.
तोस काम करता म्हणून वळखोन तोस वावरता म्हणून वळखोन तोस सगळें घेता बेसांव घालता म्हणून वळखोन खुरपेन भरता म्हणून वळखोन सात जाल्यार आमचे दोनी हात आमी वयर भान सुम्याचेर दिश्ट घालून एका मनान काळजान आमी मागया तुंस फावो सुम्या तुंस फावो तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस मुझे वाटेक दिवो जीव दिलोय धांवडावन काळोख भरवशाचे कीन फांकोन जीव दिलोय धांवडावन काळोख भरवशाचे कीन फांकोन तुंस फावो सोम्या तुंस फावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस फावो सोम्या तुंस फावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस आदार सोम्या तुंस आदार तुंस सरगार पावोंचे दार तुंस आदार सोम्या तुंस आदार तुंस सरगार पावोंचे दार तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस मोजो गवळी बरो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस मोजो गवळी बरो दोनी हात बाऱ्या स्तुती कर मागे हालेलुया 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 स्म्या वय स्म्या तू आमचे थंय वावुरताय काम करताय आज आमकां आशिर्वादीत कर तुका उलो मारचें आमी समेस्तान तुज्या कृपेन देण्यान समय आमकां तूं बळ सर आमची पिडा शिडा तूं समय आम बरी कर आमकां गूण कर तुज्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या तुवें शांती समाधान स्थापन केलां कुडसार आपल्या रक्तान सक्रिविसान हे समाधान आमच्या थंय आमच्या कुटुंबांनी आमच्या गांवांत आमच्या देशांत विविध राष्ट्रांनी आसा जावं द नेम ऑफ जीसस वी प्रे लॉर्ड ब्लेस अस हील अस डिलिव्हर अस सॅंक्टिफाय अस वय समय आमकां एका मनाची काळजाची कर तूं आमचे थंय रावून आमकां तूं चलोवन व्हर तुज्या कृपे देण्यानी आमकां तूं बर ब्लेस अस लॉर्ड may be blessed may be healed may be delivered Lord I pray this prayer in the name of Jesus amen विविध समामी मिटवूया आज जल्मा दिवसाचे रनकरची स्टॅनी नाझरेत चकाला हिल्डा तावरो नायगांव काजरची एनिवर्सरी सॅमसन आणि अनिता वाज भायरेन अरगांधी मुकम कामी सारला रियोन लोबो पेजार एडविन आणि सिलिया अल्मेडा चकाला कॅटरॅक्ट सर्जरी बरी जाल्ल्या खातीर लिली सिक्वेरा बरिवली तशेंच सेलीन रेंजाल कुलशेकार प्रत्येक ते सवा बऱ्या भलायके खातीर क्युअर फ्रॉम सिकनेस मोंती डिसोजा स्पेशल इंटेंशन मिशेल डिसोजा आनी कुटुंब USA गिलबर्ट आनी फ्लॉरिन पेरीस पेजार मिरिया डिसोजा तिच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर मरिया डिसोजा वकोला भुरग्यांच्या शिकपा खातीर मरिया डिसोजा वकोला तशेंच हिलिंग ऑफ स्मिता थाने देवदीन जाल्ल्या सोडा समी कडया बॅप्टिस्ट पिरेरा मिलार फ्रांसिस मिनेजेस 18th डेथ एनिवर्सरी शिरवा थॉमस आणि रेमीजा मताय संतकट्टे 2nd डेथ एनिवर्सरी जोसेफिन मिरांदा वकोला सांता क्रूज ईस्ट विल्फ्रेड लुइस डिसोजा आणि कुटुंब ट्रीजा रोड्रिगस सांता क्रूज नवीन मिनेजेस कासिया George D. Almeida Udupi, John Rosario Kire, Peter Gonzalez, Gan Eden, Sebastiana, Dalint Borges, आणि K.V. Borges, Karwar, Magdalene Krasta Fujir, Venance Nikhil Krasta Morankap, Lily Pinto Derebail तशेंच पहिली डेथ एनिवर्सरी लिली पिंटो अशोक नगर येथे समस्वय आमची मागणी भेटून सुम्याचे बेसांव आमी चोवन घेवया
म्हजें नांव शोभा हांव तालापाडीतावन आयल्या हांव यूट्यूब चॅनलार हांगा डिवायन मुल्की सेंटराचे मागणे आयकता हांगा येवन म्हाका मस्त बरेंपण जालें जेजून केल्ल्या सर बरेपणाक हांव देवाक हांव काळजांत हांव आर्गां दिता पयलीं टेस्टामनी म्हाका हांगासर मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन करता आसतना मस्त बरेंपण जालें आमकां काजार जावन 2 वर्सां जाल्यार भुरग्यांचे देणे नातले सक्रामेंताच्या आराधनांत दनपारां 3 वरार भक्तीपणान मागता आसतना जेजून आमचे मागणे आयकले आनी आमकां चेरक्या भुरग्याचे देणे फावो केले आतां आमकां काजार जावन 8 वर्सां जाले तशेंच आमच्या चेरक्याक 5 वर्सां जाले आतां तो स्कुलाक वता तो उलोवंक येनातले ताका मागीर हट आनी आर्गान करतलो स्कुलाक वचोंक आयकनातलो तशें आमी कावन्सिलिंगार आतां आमचो पूत उलयता स्कुलाक वचोंक आयकता तशेंच आर्गांट आनी हट उणें जाला धन्य देवाक काळजांत हांगासर येता आसतना म्हाका हुशार नासले गोंटी दूख ताप पुरो येवनासले आतां म्हजी पिडा कंप्लीट गूण जाल्या प्रवेश गीत देवगान बुकंतावन गीत नंबर ये 26 528 सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोंच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन नादान भक्ती उर्बेन माना दयाळ बापोय तू आमचो ती मोका कुर्तीसो बेची शेळ्याक राखसो जातू राखणो आमचो सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोंच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी तुरबेन नादान भक्तीन उर्बेन माना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसो ख्रिस्तदय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आयच्या वाचपांनी देव आमकां बरो संदेश दिता देव आमचे थंय काम करता वावुरता आनी असलो देव बरो देव आमचे थंय वावुरचो आमकां आपयता आमचें कपटीपण सांडून आमी बरीं जावच्याक ताचे बरी देखून देव कपटीपणाचें खंडन करता पूण देव अस्कतकाय खंडन करिना पूण केन्ना आमी अस्कतकाय वळखून घेना तशेंच जियेता देव काम करतना ताका आमी आमचें समर्पण करिना त्या वेळा आमी धारून जाता वा कपटी जाता तरी एक घडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दांबया आज हांव भगवान जुजेचें मीस काडटा बुधवाराचो दीस जुजे एक नितीवंत मनीस आमी वाचता ताचे विशयन देवाच्या कृपेन आदारान जियेल्लो ताची मजत ताची ससाय आमी मागया ह्या बलिदानांत आमकां आमी समर्पण करया आमचें कपटीपण आमी सांडू नितळ निर्मळ जिणी आमी जियोंक देवाक मानता तसली तुमी आमकां कृपा दिव म्हूण मागता आसतना आमचीं पातकां वळखुया आमच्या जिवितांत सबार पुडी आमी भायर संवसाराक एक रूप आनी आमकां आनी एक रूप घेवन जियेल्या तसले संदर्भ तीं सर पातकां वळखून सुम्या लागचें एकामेका लागचें बक्षाने आमी मागया
Sangata Mimania Hong Patki Sur Padudar Deva Adum Kam Babuino Usugunyam Sarun Sangta Manan Chinton Tanadu Sarun Waita Darun Bone Surun Have Zaiti Patkan Kilian Homuso Prat Homuso Prat Homuso Boda Prat Yabusot Bagim Sudan Sam Kwarmari Sagla Dutakani Bhaktan Andum Kam Babuino Mushakadiramcha Service Pradevalagi Vinat Gratmon Pratun Magda Sir Pudvidar Devam Chi Kakult Kuru Anyam Chi Patkam Buksunam Ka Sasnacha Chivitak Pavu Amen Somia Kakutka Somia Kakutka Krista Kakutka Krista Kakutka Somia Kakutka Somia Kakutka Prartuya सर्वेस्परा तुझे विचित्र पूर्व जतनायन भगवान जुजेक तुझ्या पुताचे बो भगवान आवयसो पती जावंक तुवें विंचून काडलोय ह्या आमच्या सर्गींच्या राखण्याचे विनोवन आनी मजतीन आमची कुटुंबां मोगन आनी शांतीन जियेव आनी कुटुंबाचे वडील आपणाच्या अधीन असलेल्यांक जतनायेन आनी मैपसान सांबाळू आमच्या सुम्या तुझ्या पुताचे सु क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सांत पावलून तेसलोनिकांकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमचे वावटिसो आनी मिनतेसो तुमकां उडास आसतलो. तुमकां आमी देवाची सुवार्ता परगडतना तुमचे मदल्या कोणाकच आमी एक वजें जायनाये म्हूण दीस रात आमी काम करन आसलेल्या. आमी बावार्थी जाले उपरांत तुमचे तें आमची साल कितली नितळ नितिवंत आनी आक्षेपावीन जावन आसली म्हणल्यार तुमींत साक्स. देवी हाका साक्स. आपल्या राज्याक आनी महिमेक तुमकां आपयता त्या देवाक फावो जाल्ली जिणी तुमी जिये सारके एक बापय आपल्या भुरग्यांक थंय चलता तशें आमी तुमकां जण एकल्याक बूत सांगली आनी उत्तेजन दिलें आनी बेस्टावन पर्यान सांगिल्लें आसा हें तुमीच जाणात. देवाक कळनासतना अर्गां दिवंक आनी एक कारण आमकां आसा. आमचे तावन देवाची सुवार्ता तुमी आयकल्ल्या वेळार मनशाचें उतार कशें तुमी ती मानून घेवंक ना, बगार देवाचें उतार कशें. तर तें करेन्स ताचें आनी तोच बावार्थ्या मदें आपलो वावर चलयता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. तुज्या आत्म्या लागसो खंय म्हूण पयस सरून वसूं, तुज्या मुखामळांतावन खंय म्हूण पळोवन धांवूं. सर्गार सोडून वसान जाल्यार थंय तूं आसाय. पाताळांत वचून निदान जाल्यार थंय तूं आसाय. श्लोक. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. अरुणाचे पाकाटे लावन उदेंती कुशीन उबोवन वचून सागोराचे पेले तडेर बिडार करून जाल्यार थंय पर्यान तुजो हात म्हाका चलयता, तुजो उजवो हात म्हाका घट धरता. श्लोक. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. काळोख म्हाका लिपोवन व्हरूं, म्हजे भोंवतेचो उजवाड अंधकार जावं, अशें हांव म्हणून तरी तो काळोख तुका काळोख न्हय, रात लेगून तुका दिसा बरी प्रकाशीत जावन आसा. श्लोक. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे तें देवा समोक निजाकी संपूर्णतेक पावला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून मुळे हाय तुमकां शास्त्रानो आनी फरिजेवानो खपट्यानो सुनो काडिल्ल्या फोंडा बरी तुमी. भायल्यान ते सोबीत दिसतात पूण भितरल्यान तातूंत भरोवन आसात मेल्ल्यांची हाडां आनी सर्व थराची कुसाडाय. तशें तुमी भायल्यान भाग्यवंत म्हूण दिसतात पूण तुमचे भितर भरोवन आसा सगळें कपाटीपण आनी अक्रम. हाय तुमकां शास्त्रानो आनी फरिजेवानो खपट्यानो. प्रवाद्यांचे फोंड तुमी बांदतात आनी भक्ताच्यो समाधी तुमी नटयतात आनी म्हणटात आमच्या पुर्वजाच्या काळार आमी आसल्या जाल्यार प्रवादाचे रगत वरोंक तांचे सांगाता आमी केदींच मेळटे ना. अशें तुमी प्रवाद्यांक जिवेशी मरिल्ल्यांची संतत म्हणून तुमचेच तुमी साक्षीदार. पर्यंतर तुमच्या पुर्वजांचे माप तुमी भरा. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बुकसुपातकां आमची वाडोवंक फावरतामचो. क्रिस्तय मुचमोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देव कपटीपणाचें खंडन करता, उणेपणाचें न्हय. आमच्या चलत्या जिवितांत आमकां एक अनुभव असलो आसा. कोणी मनीस भायर भितर आसल्यार ताका आमी पसंद करना. भायल्यान तो एक, भितर आनी एक. बाबा फ्रांसीस म्हणटा सभारांतय आमचे थंय दोन तोंडां आसात खंय. भायल्या संवसाराक आमी एक तोंड वा रूप दाखयता आनी भितर आमी आनी एक आमकांच आनी एक रूप वा आनी एक तोंड आसा म्हणून. देखून देव आमकां हाचे मदलो अंतर आमी उणो खरी म्हणून आसचो आपोवन दिता. देखून फरिजेवांक शास्त्रां सुमार 7 संगती तो खंडन करता, पण आयच्या वाजेलान 2 संगती तो सांगता. एक, तुमी सुनो काडिल्ल्या फोंडा बरी. भायर बरें दिसतात पूण भितर मात्र पोकळ तुमी. आनी प्रवाद्यांचे पोंड बांदतले तुमी आनी तुमी त्या संततेचे जाणी प्रवाद्यांक जिवेशी मारले, ताचें समर्थन करचें म्हणून जेजू तांचें खंडन करता. आनी तेन्ना आमी पयल्या वाचपान पळयल्यार सान पावल तेसलोनिकांक बरोवन बरयता, तुमी बरी जिणी जियेतात, नितीची वा बरी नितळ निर्मळ जिणी. देखून तांची प्रशंसा तो करता. आनी हाचे खातीर आमी तुमकां देखी दिल्या, आमी काम करून वावरून सुवार्ता प्रगट केल्या म्हणून तो सांगता. देखून देव आमकां तसलें आपोवन दिता. मगाळ भवानी बनी आमचीच चाकी आमी बरीं जावंक जायना. देवाचें उतर आमी वाचल्यार जेरेमिया प्रवादाचो ग्रंथ वस्वर 17, 9 आनी 10 वळ. आज उक्ते करून वाचा 9 and 10 बरें करून आमकां सांगता. सगळां प्रासड मनशाचें काळीज कपटी. आमी आमच्या काळजा मना प्रकार आमी जियेल्यार जायना. आनी हें काळीज मन आमकां देवातान पयस करता सभार पोडी. आनी एकल्याक आमी अशें करया तशें करया, गडबडी आमी ताका आनी एकल्या वायट मागया. हें सगळें भितर जावन काळजा जावन येता. जेजून म्हणलें जें कितें भायर जावन येता मनशाक मेळयना, पूण तें भितर जावन येता तें मनशाक मेळयता. तें काळजा जावन येता. देखून आमी आमचें काळीज आनी मन देवाक भेटयलें, देवाक काल केलें. तें देवाच्या आदारान कृपेन मात्र आमी बरीं जावंक जाता. त्या वेळार आमचें कपटीपणूय वता तर ती कृपा आसा आमी मागया
आमकां समर्पण करया. ते जेरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथान 17:9-10 वळ म्हणटा, कोण आमची परीक्षा करूंक शकता? देव मात्र एकलो मनुष्याच्या ताच्या कर्णेक फावो ती मजूर दिवंक आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करूंक शकता. तर मोगाळ भावा आनी भयणी, आमकां आमी काल करया, देवाच्या हातान घालया. आमी जायते फावटी अशीं, हांव आनी तूं, भायर भितर बायलां आनी एक रूप आमी घेता, भितर आनी एक रूप आमचें आसता. पूण आमी सुमयाक दिलें तर सुमी तें बरें करता, नितळ करता आनी आमी बरीं जाता. सुमी आमकां कृपा दिवं, आमकां बेसांव दिवं. आमेन. गीत नंबर D1 530 पेज नंबर 38. अब्बा बापा सर्गीच्या घेवुंडो घेवा रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून उंड्या वायना संगी मापा जीवन आमचें दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. म्हज्या भावयनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत तुज्या पुताची जतन घेवच्याक भगवान सुसेक तुवें बापायच्या जाग्यार दवरलोय. ताचो उडास काडून ही वाखणची बली आमी तुका समर्पिता आनी आमच्या वावरांत ताची मजत आमकां मेळो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. तीन सर्वेस्पराचो उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवान जुजेच्या मानाक आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखणता, तुजी किर्ती परगडता. ह्या नितीवोन मनशाक तुवें हांव देवा मायेचो पती केलोय आनी अविश्वासी आनी शान्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बाबा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून दनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी मेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची.
Tesperice वांजतसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Sumya Jesu ami ho bundo kata. Ani he ka sinte pieta. Title pote tu vaibhavan Yesu. Ami tujhe maran par करता. बाबा जेजूच्या मरणोत्सवानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वची काळस समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणरगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमी कपडीपण सांडून एक प्रामाणीक नितळ निर्मळ जिणी देवाक आनी पेल्याक मानतसली जियोवच्याक सुम्याची कृपा आनी आधार मागोवन जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दायकुण्या जिवितां सुवचकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर. देवसा दुस्मान आसता त्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां निवार. आमच्या खंती बेजारांतली आमकां निवार आनी सर आकांत अकलसांतली आमकां वाटय. कित्याक स्वर्गी पदव्या आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमांतिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
भाव भयणीनो पळया देवाची शेळी समी जेजू क्रिस्त आमकां बरी ताका आनी पेल्याक माणतत असलीची जिवंक कृपा दिता ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सम्या तुवें म्हणजे म्हाका फावना तुज्या उतरान भलायकी मेळटली. कुमगाराचें गीत नंबर E8 551 पेज नंबर 51. जेजू तू ये काळजा तू ये बिडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये. प्रार्थुया. बापा सर्गा संवसाराच्या धनिया तुजो पूत संवसारांत आयलो तेन्ना भगवान जुजेन आपले प्रामाणीक आनी कलते सेवेन सोडवणेच्या कामान तुजे येवजणेक पाळो दिलो ताचे देखीन आनी मजतीन आनी जिवी दितेल्या संस्काराच्या बोळान आमचे जिवी सदांच प्रामाणीक आनी पवित्र जावन सोडवणेच्या कामांत उर्बेन आमी वांटो घेव म्हण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन. ओसनिया जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. निमाणे गीत नंबर G7 570 पेज नंबर 70. Veta somia tudo spiritão geta gata somia tudo saia magda veta somia tudo spiritão geta gata somia tudo saia magda tus muzo tirada tus muzo sambalna tus muzo vorastro tus muzo vorvoso veta somia tudo spiritão geta gata somia tudo saia magda veta somia tudo spiritão geta gata somia tudo saia magda. Mogal puta sove aunque mori आशीर्वादेव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपे देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.